तरणाट्या चेड्याक आनी चेडवाक घेवन एक 2 कुटुंबाची आयिल्ली हांगासर. ते म्हणटा ती काजर जालें, काजर भारी ग्रांड जालें, 20 की 30 लाख रुपये करतलो काजराच्या दिसा. पूण काजर जावन एक 3 दीस जाल्यार ह्या व्हंकले न्हवऱ्या झगडें. काजराच्या पयलीं लगभग एक 2-3 वर्सां तावन सैरीक करून जाल्यार पण भारी मोगार आसली, सगळो गांव भोवलात खंय. पूण काजर जाल्यार पण कितें जाता कोणाक व्हड एक वारें वादळ, व्हड एक झगडें, हो सांबाळ दर्यो, कितें म्हळ्यार सुनामी आयिल्ल्या पर्यंत. ताणें म्हणचें हांव हो नाकाच म्हाका, आनी म्हणचें तो नाकाच म्हाका. दोनी कुटुंबांक व्हडल्या मंथनाच्या कुटुंबाची तांकां कोणाक सांगूंक दिसता ती 20-30 लाख रुपये करशिला. पाद्र्याप एक 20-25 जाणां आयिल्ले खंय, बिस्पी आयिल्लो खंय काजराक. आनी बिस्पांक आतां पाद्र्यापां सांगचें कशें म्हणून निबिरान आनी लज आतां ही झगडटा तांकां काजर तुट्टा कोणा म्हणून. आनी दोनी कुटुंबाच्यांक लज आनी इतली सैरी नैरी आयल्यान आनी भारी मोगार आसा म्हूण सगळां दाखयलें. फोटो काडटाना कितें सगळे फोटो काडले, व्हंकलेक न्हवऱ्यान उखला, न्हवऱ्याक व्हंकल्यान उखला आनी कितें सगळे पुरा फोटो आनी पुरा काडल्यात. पूण आतां झगडें आनी आयल्यान फादर तुमीच घाले म्हणे करा. म्हळ्यार हांवें कितें करचें, म्हज्यान कांय करूंक जायना. पूण म्हज्यान कांय करूंक जायना जाल्यार ताच्यान सकट संगती करूंक साध्य. तुमी एक रेतेर करा. ती म्हणले फादर रेतेर आनी तांकां तांणी उलयतना म्हाका बगलें रेतेरांनी करची सकळांनी न्ही, दुबळ्यांनी साद्यांनी शिकानांतल्यानी अशें म्हणून. हांवें म्हणलें तशें कांय ना, सकळांनी रेतेर करीची. आमी सकळांनी देवाचें उतर आयकच जाय. देव म्हज्या तुज्या जिवितांत येचे जाल्यार एक रेतेर करीची. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. अधिक मोगाचे न्हू देवाची कृपा आमकां सांगाता मेळयता. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागणेच्या कार्यक्रमाद्वारे आमी सांगाता मेळोन देवाच्या पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमी मागून घेवया. पवित्र आत्म्याती आमी अभिषिक्त जाल्ल्या वेळार देवाच्या हाजेरपण आमी अनुभव करया आनी सोम्याती सर्व आशिर्वाद आमी जोडूंक तयार जावया. आमच्या दैवी गायना बुकांत कंतार नंबर D5 पेज नंबर 93. तुजे सरी म्हाका येवंक दी सोम्या, तुजे झरींतले पियोंक दी ये सोम्या, तुजे झरींत जियोंक दी ये सोम्या. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी. स्पिरितांतय म्हाका येवंक दी सोम्या, स्पिरितांतय पियोंक दी ये सोम्या, स्पिरितांतय जियोंक दी ये सोम्या. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घां तुका, होगळाप तुका, जय जय तुका, स्तुती तुका, आराधन तुका, पदवी तुका, महिमा तुका. अर्घां आनी होगळाप जावं ससनाच्या ससना. म्हज्या देवा, म्हज्या राया, म्हज्या सुडवणदरा, म्हाका गूण करतल्या, म्हाका सुटका सुडवण दितल्या, सुदांस तुज्या मोगान म्हाका राखतल्या, सांबाळतल्या. देवा तुका जावं अर्घां आनी होगळाप ससनाच्या ससना. हालेलुया, 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 हालेलुया. भोवमगडा सर्गींचे बापा, आमी तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाद्वारे आम्हा समेस्तांक एक कुटुंब कशें सांगाता मेळयताय बापा. विविध देशांनी, विविध शहरांनी, विविध गांवांनी आमी जिवन आसा. विविध परिस्थितींत आमी आसा. विविध वावर आमी करन आसा. विविध जाग्यार आमी आसल्या रे बापा. तुज्या मोगाची वेंग आमच्या भोंवतणी आसा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र काळजांतय तूं आमकां सांगाता मेळयताय, आमकां आरयताय, आमकां तुज्या एकवटान दवरताय. तर सर्गुक्त कर आमचेर आशिर्वाद घाल बापा. आमच्या मदें हर एकलो
बापा विविध कश्टांत आसा. थोड्यांक पिडा शिडा दोसता तांकां बरी भलायकी ना. थोड्यांक मानसीक बरी भलायकी ना, तांकां रातीक न्हीद पडना, कितें कितें चिंता येवन तांकां दोसतात. थोड्यांक बरें काम ना, थोडीं काम करूंक शकनात, हाता पांयान बळ भलायकी ना. थोडीं शिकतात भुरगीं, तांकां शिकोवंक बापा जायती विपरीत वातावरण आसा. तांकां तांची स्पीड आसा. थोड्यांक आवय बापायन तावन बाबा तांकां सहकार मेळना. बऱ्या इस्कॉलाक बऱ्या संस्थांक तांकां वचोंक जायना आनी थंयसर शिकता आसतना तांकां थोड्यांक उडासच उरना. बाबा तसल्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. आनी थोडीं भुरगीं तरणाट्या प्रायर आड वाटेन वतात. आवय बापाय आविदयत आसा, सांगलें आयकनात, पोकरीपणां करतात, केदाळ मोबायलाचेर रावतात, टी व्ही पळोवन ह्या नाका जाल्ले वायट संगतींनी तांचें जिवीत पिड्ड्यार करतात, नाश करतात. बापा तांचेर आशिर्वाद घाल. तरणाट्यांचेर आशिर्वाद घाल. पवित्र घेवंत जिणी जिवंक, निश्कळ जिणी जिवंक तांकां फाव कर. वेळार एक बरो भेस तांणी जोडूंक फाव कर बापा. काजर जावंक आशिल्ल्यांक वेळार बरी सैरीक फाव कर बापा. काजरी जिवितांत भुरग्यांचे देणें दी, त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक सर आशिर्वादान नेटय बापा. भुरगीं सगळीं आवय बापाय विधेय जावं दी, खालतीं जावं दी, बरेंशें गुण आनी बरें नडतें आनी विशेश जावन भावार्थ तांणी आपणावन बऱ्या फुडारा पावोवंक तांकां फाव कर बापा. प्रायवंतांक पिडेस्तांक कश्टतल्यांक बापा तुका आमी समर्पण दिता. पिडा गूण कर, कश्टतल्यांचे कश्ट हळू कर. प्रायवंतांक आनी उतर प्रायर आसल्यांक बापा तांच्या भुरग्यांक तावन तांच्या कुटुंबांत तावन तांकां तांची बरी जतन ती मेळोवन दी बापा. आमच्या पवित्र सभेंत भावार्थ वाडोवन दी आनी सोडोवन दी आनी तुजी सुवार्थ परगट जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परतून तुमकां पळोवन म्हाका संतोश. तुमी कशीं आसात? तुमकां बरें हांव मागतां. आज आमी नियाळ करया मार्काच्या वांजेलांत 4वा वस्वर पांती सभा वळीर तावन 1 वळ पर्यंत. इन द गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क, दीस इज द 4th chapter, द लास्ट वर्सेस. आनी हांगासर जेजू वारें वादळ थंड करता. हें एक गडीत आसा. हें गडीत बरें आज आमी नियाळ करया. आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा सुरवेर पांती सभा वळीर. त्या दिसा सांज जातस आमी पलतोडी वचोया म्हणलो जेजू आपल्या शिसां लागीं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वाक्यांत, ह्या वळींत जायते संदेश आसा, जायते गुणायचो अर्थ आसा. सांज जातस म्हणटाना मोगाच्यान म्हाका उडास येवचो. विल पी रिमेंबर्स एक आपल्या कांतारांत अशें गायता. सांज जाली रे, सांज जाली रे, उठ मनशा भायर सर संवसारांतलो. वय मोगाच्यान सांज जाली म्हणटा आसतना एक सूर्य माथ्या वयर वचून पडला देंवता आसतना आमी सांज जाली म्हणटा. कित्या उपरांत रात येता. जिवितांत सांज जाली म्हणटा आसतना म्हळ्यार म्हजी तरणाटी प्राय अखेर जाली आनी हांव ह्या संवसार सोडून वचोंक आसा आनी हांव मरतलों आनी देवा लागीं म्हाका वचोंक आसा. ह्या कुडीक फोंडांत विशय घेवंक आसा. सांज जाली. जेजू म्हणटा आतां सांज जाली, आमी पलतोडी वचोया. पलतोडी आनी आलतोडी अपुर्बायेचे शब्द आमकां कोंकणीत आसा. आलतोडी आनी पलतोडी म्हळ्यार कितें? जर तर तुमी दैवीक कलोरेत्र मंदिराक आयल्यात मागण्याक, तुमी घरांत आसात, ते तुमी म्हणजे आलतोडी, थंय तावन हांगा पलतोडी आयल्यात. हांव तुमच्या घरा आयल्यार म्हाका दैवीक कलोरेत्र मंदिर आलतोडी आनी तुमचें घर, तुमचो जागो पलतोडी. आमी पलतोडी वचोया. म्हळ्यार सांज जातस. म्हळ्यार मोगाचें न्हू, जेजू आपल्या शिसांक विविध संदेश दिता, विविध शिकोवण दिवन तांकां आध्यात्मीक तरान तो ग्रेस्त करूंक आशेता. देखून आज सांजेर जेजू तांकां एक व्हरतो अनुभव दिवंक आशेता. तो आलतोडींतल्यान पलतोडी वचोंक आशेता. थंयसर पलतोडी कितें आसा आमी वाचता. हो 4th अवस्वर 4th chapter जाल्ल्यान 5th अवस्वर आमी काडल्यार थंयसर पयल्या वळीर आमकां वाचूंक मेळटा. इन वर्स 1, सोमी जेजू तडीक पावतस मच्छर देंवतस गेरेझनाच्या गांवाक येवन पावलो. आनी आतां ह्या गेरेझनाच्या गांवांत कितें आसा? दुसऱ्या वळीर आमी वाचता. जेजू मच्छर जावन देंवलो तितलोच गेरेझनाच्या गांवांत आसलो एकलो देंवसार लागलो जेजू लागीं धांवून येता. आनी हांगासर देंवसार लागलो एकलो व्यक्ती आसा. आनी आतां देंवसार लागल्या मनशाक थंय कितें ना, शांती ना, समाधान ना. तो आंगार वस्त्र घाल्या पिंजून उडयतलो, आपणाकच पापशितलो, हेरांकी तो पापशितलो, गाळी शिराप दितलो, भोब मारतलो, खालकितलो, खिंकराटो मारतलो, धरणी लोळटलो. शांती समाधान ना ताका थंयसर. आनी जेजू कितें करता? थंयसर 7व्या वळीर भायर सर ह्या मनशांत अशुद्ध आत्म्यानो. आनी अशें सांगतना त्या देंवसार लागल्या व्यक्ती तावन 2000 देंवसार म्हळ्यार 2000 वायट सवयो भायर सरतात. आनी उपरांत तो शांत प्रशांत जाता.
आमी वाचता 15व्या वळीर मार्क 5:15 देंवसार लागलो व्यक्ती तितल्यार न्हांवन संपूर्ण तरान मतींत आसून शांत प्रशांत जावन आसलो. म्हणजे जेजू आपल्या शिसांक सांज जातस पलतडी या म्हण सांगतस पलतडी वेतस थंयसर देंवसार लागल्या त्या जिवितांतली उसांबाळाय तो शांत प्रशांत करता. आनी तारवाचेर पैण करनासतना उसांबाळ दर्याक तो शांत प्रशांत करता. वाऱ्या वादळाक सयत शांत प्रशांत करता. सांगातच आपल्या शिसांत थंय आसली भिरांत खावजेणी अपधैर्य आनी देदेसपरपणाचे लारां सयत शांत प्रशांत करता. म्हज्या मोगाच्या भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या इश्ट इश्टिनो, तुज्या म्हज्या जिवितांत उसांबळ वारें वादळ या दर्यो या देंवसाराची बंदडी आसा जाल्यार जेजू म्हज्या तुज्या जिवितांत आयल्यार आमकां शांत प्रशांत करता. हांगासर एक भाव आयिल्लो, ताचें नांव टॉनी. ताच्या पत्नी सांगता हेलेना सांगता आयिल्लो. तो हांगासर आयिल्लोच तो म्हणटा फादर म्हज्या खातीर मागा फादर, हांव मरता फादर. सगळोच घामेला, हात पांय कामता. बायली म्हणटा फादर कितें करचें म्हण कळना. हो भियेला कावजेला, कित्याक ताका कॅन्सर आसा. डाक्टरान म्हणा आनी सर्जरी करची पडटा. कॉलॉन कॅन्सर, व्हडल्या आनकिडीचें, आनकीड कातरीचें आनी उपरांत बायलेन एक बॅग दवरिचें. जेवल्लें जिरतस ताच्या कुडीन तावन भायर वचून जाग्यार थंयसर कॅन्सर आसा देखून थंयसर सर्जरी केल्यार एक 3 म्हयने तरी ताजें मेळ्ळें उदकाडें सगळें त्या बॅगा वसा जाय. आनी उपरांत 3 म्हयन्या उपरांत परतून आनकीट परतून गडशीत येल्या. आनी सांगत आस किमोथेरापी रेडिएशन आसा हें सगळें सांगलें. म्हजो पती टोनी थंयसर दुबयंत काम करता. भुरगीं ल्हान आसात आनी ताणें तरणाटपणार पयशे चड उरोवनात. ताणें चिंतूंक जायना असली पिडा येता म्हणून. तो मिसा वचनातलो आनी चड मागण्याकी वचनातलो, पयत पुस्तक वाचिनातलो. पूण आतां ही पिडा आयिल्ली सगळो देजस्पर जाला, खामता, कालकिता, बोमारता. आंगार कितें वायट सकत आसा म्हणल्यार बरी करता फादर. आनी तोय म्हाका म्हणटा, टॉनी म्हणटा फादर म्हज्या आंगार कितें वायट सकत आसा, म्हाका भिरांत दिसता, म्हाका कावजेण जाता, म्हाका कितें जाता म्हण कळना, म्हाका दाक्तर लागीं वचूंक भिरांत दिसता, म्हाका दाक्तर नाका, वखदां नाका, खाय नाका अशें तो सांगून आसा. हांवें तांकां म्हळें एक रेतेर करा, हांगासर बरी जाता तुमकां. ना फादर दाक्तरान म्हळां वखदां वचचें. तर हांवें म्हळें तर वखदां वच. न्ही वखदां वचूंक भिरांत दिसता, वखदां वचूंक तयार ना, हांगा रेतेर करूंक तयार ना. हांवें म्हळें तुका बरो जायचें न्ही, तूं पयलीं एक रेतेर कर जाल्यार उपरांत तूं दाक्तर लागीं वच. ह्या वेचें नाका मागीर पळया. पयलीं आपणी देवाक एक अवकाश कर दी, कित्याक देव दैवीक वयज. म्हाका जेन्ना जायतें तांकां सांगल्या उपरांत, समजयल्या उपरांत, कावन्सिलींग केल्या उपरांत ओप्पालीं. दोगांय घोव आनी बायलां दोगांय जाण हांगासर रेतेर करूंक लागलीं. आनी रेतरीच्या अकरेक म्हाका जेन्ना घोव बायल म्हणटा फादर एक देवाचेच देणें आमकां एक अवकाश मेळ्ळो हांगासर रेतेर करूंक येवंक. रेतेर करूंक आयल्या उपरांत तो टोनी म्हणटा म्हाका आतां उदकाडांनी पुरो बरें जाता आनी म्हाका कांय वय म्हाका आतां पिडा आसल्या म्हणल्यार बरींच बगना. जेजूनच म्हाका बरें केलें, ताच्या चड म्हजें काळीज ताणें शांत केलें, समाधान केलें. जेजून म्हाका धैर्य दिलें. तो आसा, हांवें भियोवची गरज ना. ताणें दर्यो थंड केला तर, उसांबळ दर्यो थंड केला तर, वाऱ्या वादळाक ताणें फरमायलें जाल्यार चुप राव म्हणटा वाऱ्या वादळ शांत जालां तर, देंवसार लागल्या तें असलें देंवसार धांवून त्या व्यक्तीक ताणें शांत प्रशांत केलां तर म्हाका संपूर्ण तरान बरो करतलो म्हणून फातीन विस्वास आसा. म्हाका जेन्ना ताजें काळीज मन उसांबळ जाल्लें सगळें शांत प्रशांत करून घेवन तो फाटीं गेलो. आनी म्हाका जेन्ना थोड्या दिसा उपरांत दाखल्याक गेल्या वेळार दाक्तरान सगळे सर्जरी आनी कितें करचें जालें केलें सकाळ आनी किमोथेरापी रेडियोथेरापी थंयची सगळी केली. एक 3 म्हयने जाले जाल्यार म्हाका जेन्ना बरो जाल्या उपरांत तो हांगासर आयला देवा घरगा आनी होगला दुबय वयच्या पयलें. आनी तो म्हणटा फादर सगळें एक सोंपण म्हणल्यार बरी म्हज्या जिवितांत प्रशांत जालें फादर. पयलीं हांव भियेलो कितें जाता कोण ना, आनकीट कातरची आनी परतून थंयसर बॅग दवरचें आनी परतून तें फाटीं शिंवचें, हें कितलें भिरांक कोळकोना म्हण चिंतलें. पूण एक फावटी जेजू म्हज्या जिवितांत आयलो. दीस आनी रात हांव जेजूचो अनुभव करता. ऑपरेशन थिएटर वेतानय जेजूच्या गोपांत वेंगेंत जेजूच्या पपयत काळजान जागो घेवन हांवें वेचें. आनी हरियपणी रेडिएशन जाताना ते खरें किमोथेरापीन दिताना म्हाका कांयच म्हाका भिरांत कावजेनी ना जाली. शांत प्रशांतता हांवें अनुभव केली म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जेन्ना तितल्या रूड आसता म्हाका आनी एक कुटुंब हांगासर आयलें. तरणाट्या चेड्याक आनी चेडवाक घेवन एक 2 कुटुंबाची आयलीं हांगासर. ते म्हणटा ती काजर जालें, काजर भारी ग्रांड जालें. 20 की 30 लाख रुपये खर्चलो काजराच्या दिसा. पूण काजर जावन एक 3 दीस जाल्यार ह्या व्हंकले न्हवऱ्या झगडें. काजराच्या पयलीं लगभग एक 2-3 वर्सां हांव सैरी करून जाल्यार पण बारी मोगान आसली, सगळो गांव भोवलात खंय. पूण काजर जाल्या उपरांत कितें जाता कोणाक, व्हड एक वारें वादळ, व्हड एक झगडें, हो उसांबळ दर्यो, कितें म्हळ्यार सुनामी आयल्या बरींत. ताणें म्हणचें हांव हो नाकाच म्हाका, आनी म्हणचें तो नाकाच म्हाका. दोनी कुटुंबांक व्हडल्या मंथनाच्या कुटुंबाची तांकां कोणाक सांगूंक दिसता.
20-30 लाख रुपये खर्चिला. पाद्र्याप एक 20-25 जाणां आयिल्ले खंय, बिस्पी आयिल्लो खंय काजाराक. आनी बिस्पांक आतां पाद्र्यापां सांगचें कशें म्हणून निबिरान. आनी लज आतां ही झगडटात आतां काजर तुट्टा कोणा म्हणून. आनी दोनी कुटुंबाच्यांक लज. आनी इतली सैरी नैरी आयल्यान आनी भारी मोगार आसा म्हूण सगळां दाखयलें. फोटो काडटाना कितें सगळे फोटो काडले. व्हंकलेक न्हवऱ्यान उखला, न्हवऱ्याक व्हंकल्यान उखला आनी कितें सगळे पुरा फोटे आनी पुरा काडल्यात. पूण आतां जगणें. आनी आयल्यान फादर तुमीच घाले म्हणे करा. म्हळ्यार हांवें कितें करचें, म्हज्यान कांय करूंक जायना. पूण म्हज्यान कांय करूंक जायना जाल्यार ताच्यान सक्कड संगती करूंक साध्य. तुमी एक रेतेर करा. ती म्हणली फादर रेतेर आनी तांकां तांणी उलयतना म्हाका बगलें रेतेर आनी करची सकळांनी न्ही, दुबळ्यांनी साद्यांनी शिकानांतल्यानी अशें म्हणून. हांवें म्हणलें तशें कांय ना, सगळ्यांनी रेतेर करची. आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर आयकचें. देव म्हज्या तुज्या जिवितांत येचें जाल्यार एक रेतेर करीची. बरें हेंकां समजयलें. अकरेक दोनी कुटुंबाचेर तांकां फोर्स केलो, तुमी दोगांय रेतेर करा. तुमकां जाय जाल्यार झगडटा जाल्यार चेडो एका कुशीन चेडूं एका कुशीन. आनी हांगा रेतेरीच्या जाग्यार कोणाक सांगून सही सांगनाका तुमी काज जाल्यार तुमी घोव बायला म्हण. दोगांय रेतेर करा. रेतेर जाल्यार उपरांत तुमी डिसायड करा डिवोर्स करूंक घाला. डिवोर्स आनी सपरेशन आनी सपरेशन कितें जाय जाल्यार करूंक घालात. रेतेर उपरांत करा. हांवें तांकां सांगलें त्या कुटुंबाचें हांवें सांगल्या पर्यंत तांणी सांगलें. मागीर ओप्पालें. दोन रुमान न्हिदल्यान. म्हळ्यार काजो जावन एक 15 दीस जावन आनी म्हण हांव टायम. पूण आनी म्हण हांव वचूनय आयल्यान खंय गी बैल्या गांवाक, खंय विएटनाम गे खंय वचून आयल्यान. पूण 2 रुमान सपरेट न्हिदल्यान आनी मोगाच्यान रेतेर केल्यान. वाह. पूण रेतेरीच्या अकरेक कसली बदला म्हण ताची. हांवें रेतेरीच्या अकरेक म्हज्या लागीं कावन्सिलिंगाक आयिल्ली उलयता. हांवें म्हळें तर आतां कशें तुमचें आतां डिवोर्स आनी पुरा आसा गी घालें सपरेशन. पूण म्हाका कळ्ळें तांकां पळयतनाच देवान सकळ वारें वादळ शांत केलां म्हण. आसा गी केदाळा तुमचें सपरेशन आनी करचें. कोणें म्हळें फादर आमी तशें पुरा आमकां गोतूच ना पावता. कित्याक अशें जालें म्हण आमकां गोतू ना. कित्याक आमकां अशें जालें म्हण गोतू ना. आमी बेश्टेंत एकामेका खातीर झगडलें. आमचें एकामेका खातीर मनस्ताप आसलो. जेजून आमकां करपा दिली एकामेका समजूंक, एकामेका बगसूंक, एकामेकाच्या पांयांक पडोवन बगसाणें म्हाका. आनी फादर आमकां ऊ सांबाळिल्ल्या वेळार आमकांच गोतू ना. आमच्या घरच्यांनी वय कोणा भितीसपणाच्या संगतीक सयत हात घाला. आनी आमकां तांणी खंय खंय देवाळांक सयत आपोवन व्हेलां, दिवळांक आपोवन व्हेलां, माट मंत्राच्या जाग्यार आपोवन व्हेलां. आनी आमचो भूत सुटोवंक देंवसार सुटोवंक कितें सगळें केलां फादर. आतां आमी जाणा जाल्यार ती भितीसपणाची संगत आमच्या घरांत कुटुंबांत आसा. दोगांयच्या कुटुंबांत, व्हंकले गेल्या कुटुंबांत, न्हवऱ्या गेल्या कुटुंबांत, देखून कुटुंबांत असले सगळे शिराप नाची संगती आयल्यात. हांगासर आमकां सुटका मेळ्ळी फादर. घरा गेल्या उपरांत आमी दोनीय घरां आमी पयत करतले. देवीकुलो रेत्र मंदिरांत व्हेल्लें तें आगमेंत पयत केल्लें उदक आनी पयत केल्लें मीठ बेंजार सगळ्या जाग्यार आमी घालतले. मातनी दोनीय कुटुंबाचें हांगासर येशें करतले. मागीर उपरांत वगच्यान दोनीय कुटुंबाचे सयत हांगासर आयलीं रेतेर कर. ताचे उपरांत आतां दोनीय कुटुंबांत शांती समाधान आसा. मातनी व्हंकले न्हवऱ्याचें जिवीत अपुरबायेचें जालां. मोगान अपुरबायेन जियेतात. आनी आतां येताना दोगां भुरग्यां हाडून आयल्यान. 12 वर्सां पयलीं हें जाल्लें. दोगां भुरग्यां हाडून आयल्यान आनी त्या दाळा मोगाच्यान ती हांसून म्हणटात फादर उडास आगी त्या दीस आमी झगडोन आयिल्ल्या, काजर तुटोंक आयिल्ल्या. पूण देवान आमचें काजर परतून घडसिल्लें. मातनी आतां अपुरबायचीं दोगां भुरगीं आहात. फादर आमच्या दोनीय कुटुंबांत देवान आशिर्वाद बेसांव घाला. पयलें केवल आस्त बदीक संवसारी कितें माना गौरवा खातीर संवसारी नांवा खातीर जियेतले हांव. आतां मोगाच्यान सोम्या खातीर देवा खातीर आमी जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुवांव वांजेल 16 वळ कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33. ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण तुमी खुशाल बरी जाया, तुमी धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर सयत वेला. म्हाका तुमी कोंकणी ट्रान्सलेशन वाचल्या थंयसर धैर्य घेया म्हण आसा. इंग्लीश बूक आसा थंयसर आसा बी चियरफूल. म्हाका ह्या संवसारांत खंत बेजारा येता आसतना वारें वादळ आयिल्ल्या बरी जाता, दर्यो उसांबळ जाल्ल्या बरी जाता, सुनामी आयिल्ल्या बरी जाता, व्हडलें एक कोविड-19 हे कोरोना वायरस आयिल्ल्या बरी जाता, खर्ग आयिल्ल्या बरी जाता. पूण जर तर जेजूच्या एकवटांत आमी आसता, जेजू म्हाका आमकां खुशाल बरीत करता, शांत प्रशांत करता, आमकां म्हाका शांती समाधानाचें करता आनी आमचें जिवीतच आशिर्वादाचें बेसांवाचें करता. आनी आतां आमी ह्या जेजून दर्यो शांत करच्या विशांत म्हाका आमी नियाळ करतना आमकां थोडे संगती आमच्या नियाळाक येतात. 7 संगती आमच्या नियाळाक येतात. पयलो संगती जावन आसा आमी जेजूक विधेय जायसै. जेजून सांगलें आमी पलतडया तक्षण म्हाका जेजूक घेवन पलतडी येतात. म्हज्या तुज्या जिवितांत तूं कसलोय व्यापार वयवाट कर, काजर जा, कसले निर्धार घे, हे जागो काण घे, ह्या परगांव वच, पूण जेजूक घेवन वचो. देखून हांवें म्हणचें तुजें बॅग पॅक करतना पयलें तुज्या हातांत कोंत आसा पळय, एक सर्ती कोंती घाल तुज्या बॅगान, पवित्र पुस्तक व्हरून वच, एक क्रुसिफिक्स व्हरून वच, आनी खंय गेल्यार त्या जाग्यार पयलें मागणें कर
दैविक आकुसो तेच म्हण देवाची दैविक आकूत माग. त्या जाग्यार खंयचे नव्या रुमा वेताय नव्या खटल्यार बसताय थंयसर मागणें कर तो जागो पळयत करून घे. ट्रेनार पॉयंट करता तुवें बस तें हय तें प्लँक या केलें म्हणटा तें टियर या तें बेड तुजें पळयत करून घे. तुज्या हर एका कामान तूं सफळ जातलोय. दुसरें प्रेझन्स ऑफ जीजस इन द स्टॉर्म. वारें वादळ कश्ट अनवरां सगळें येतलें. थंयसर वारें वादळ उठल्या वेळार जेजू थंयसर सुकाण्याचेर तकली दवरून उश्याचेर तो न्हिदलो. उश्याचेर तकली दवरून तो न्हिदलो. शिसांनी चिंतलो तो न्हिदला म्हणून. म्हाका न्हू देव निदान उडासोरा. जेजू ह्या संवसारांत कुडींत आसलो देखून कूड ताची पुरासाण जाल्ली देखून ताची कुडींत तो न्हिदलो. पूण ताका कशी न्हीद पडली. थंयसर वारें वादळ आसलें, व्हड आवाज आसलो, दर्या उसंबळ जाल्लो, शीस सगळे भोमारताले, कालकिताले. दरी जेजूक न्हीद पडली. कित्याक जेजू दोणीर आसल्यार तारवाचेर आसल्यार ताणें तकली ताची उशार दवरून सुकाणाचेर न्हिदता आसतना तक्षण म्हाका ताचें काळीज आनी मोन देवा बापा थंय एकवटांत आसा. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाक आसा देखून ताका बरी न्हीद पडली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुवें मानसीक जावनूच जाल्यार तुज्या जिवितांत तुजो वेपार वयवट तुजें काम बऱ्या तरान धन जिवितांत यशस्वी जाय जाल्यार तुवें केदाळ बापा थंय एकवटांत आसा जाय. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाक आसा जाय. जेजू थंय जेजूच्या भोपयत काळजा थंय तुवें आसरो घे जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुवें भिवचें न्ही, कावजेंचें न्ही. मोगाच्यान आमचो देव न्हिदाना, आमचो देव झेमेना. जेजू कुडीन तो न्हिदलो जाल्यार तो देवपणांत न्हिदोंक ना. आमकां वाचूंक मेळटा किर्तन 120:1 तोंड पाठ कर. पर्वताचेर म्हजे दीस लायता, खंय तावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. उपरांत तिसरी वळ म्हणटा ना, जो तुका राखता तो न्हिदाना, इस्रायलाचो न्हिदाना, झेमेना. देव खेदींस न्हिदाना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, खेदींस तो झेमेना. निरंतरी तुका तो पळोवन आसा. ताणें तुका ताच्या ताळव्या हाताचेर खांतयलां, ताळव्या हाताचेर दवरलां. ताच्या मोगाच्या वेंगेन तूं सुरक्षीत आसाय. किर्तन 9:1 वळ म्हणटा जशें एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्या बांदा आसरो दिता की तशें देवाच्या पाकाट्या बांदा तूं आसाय. जिवितांत कश्ट अनवरां समस्या देव येशें करता पूण असल्या वेळार निराश जायनाका. तिसरो विशय जावन आसा आमकां मेळचो संदेश जावन आसा ह्या ह्युमन फ्रेलिटी अँड फियर. मनशाची अस्कतकाय आनी मनशाची भिरांत. कश्ट येतना पिडा शिडा येतना म्हाका तक्षण आमकां भिरांत येता, खवजीन येता. शीस बोम मारूंक लागले, सोम्या आमी बुडटा, तुका कांय पडो नसो नांगी. आमकां बिडा शिडा येता आसतना म्हाका आमी कालकिता बोम मारता. उडास जोरा तूं कालकीशी जाल्यार बोब मारशी जाल्यार तुजें मानसीक संतुलन तूं होगडावन येताय. आनी उपरांत एक पडीन तुजें मानसीक संतुलन होगडायलें मागीर तुका राती न्हीद पडना. तुका मतीन नाका जाली चिंतना येता कितें जाता म्हणून. एक पडीन तुका मानसीक जाताय, तुज्या कुटुंबाक वजन जाताय, तुज्या घोवाक वजन जाताय, बायलेक वजन जाताय, भुरग्यांक तूं वजन जाताय, आवय बापायक वजन जाताय. तुजें काम सारकें करूंक जायना. हे शीस बोम मारले, कालकी लागले, कांय करूंक जावना. तांकां दोन नियंत्रण करूंक जावना. ताचे बदला तांणी चिंतलें इतले एक्सपर्ट ते बुद्धवंत ते बासली पागचे तारून तांकां सोडूंक वता ते बुडचार आसले. म्हाका न्हू आमी कालकुंचे न्ही, बोम मारचे न्ही, निराश जावचे न्ही, देजस्पर जावचे न्ही, पितीसपणां आदारूंक तांचे लागीं हांचे लागीं धांवचे न्ही. बगार म्हाका आमी कितें करी जाय. चवथो विशय उडासतोरा. 4th पॉयंट जेजूचो अधिकार आनी पदवी. रिमेंबर द पावर अँड ऑथॉरिटी ऑफ जीसस. जेजून पदवेन आनी अधिकारान बरोवन उठोवन तक्षण मोगाच्यान ताणें फरमायलें दर्याक म्हळें चूप राव. दर्यो चूप जालो. वारें वादळां ताणें सांगलें थंड जा, तें थंड जालें. आमी केदाळे गांवचें एक गीत जावन आसा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा. दर्यो गाजोता, सूर्य लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. हल्लेलुया हल्लेलुया. ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव दिव्या सदांच ताका आमच्या रायाक. आनी ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव दिव्या सदांच आमी आमच्या रायाक. हालेलुया हालेलुया. ध्यान आनी मागण्यान देखून म्हाका न्हू आमचो 5सो विशय जावन आसा वय कॉल टू फेथ. भावार्थ पातयेणी. आमी भावार्थान पातयेणेन आमी कितें करी जाय ध्यान आनी मागणें करी जाय. आनी देवाची पदवी देवाचो अधिकार कितें जाणा जायसी. म्हाका न्हू संवसारी रितीन चिंता आसतना वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार सांगचे केदो येदो केदो व्हडलें वारें वादळ, केदो व्हडलो पावस, केदो व्हडलें आवरू, वा केदो व्हडली पिडा, केदो व्हडलें कॅन्सर, केदो व्हडली समस्या म्हज्या दुयें, केदो व्हडले समस्या म्हज्या घोवाक. हे म्हाका न्हू मनशाची अस्कत काय. आमी देवा लागीं येता आसतना आमी म्हणा जाय ये देवा केदो व्हडली तुजी पदवी, केदो व्हडलो तुजो अधिकार. म्हजी केदी व्हडली ल्हानशी एक पिडा, कॅन्सर पिडा, ल्हानशी HIV AIDS, ल्हानशी हेपेटायटीस B, ल्हानशें
फायब्रॉइड्स PCOD कितले ल्हान म्हणजे 10 लाख रुपये हांवें हगडायले. पूण देव मोगाच्यान 10 लाख रुपये तुका फाटीं दिवंक शकता. तुजे PCOD गुण करूंक शकता. HIV एड्स हेपटायटीस B कसलेय कॅन्सर खेद व्हडले समस्या जाल्यार तुज्या दुयेच्या पुताच्या जिवितांत तुज्या जिवितांत असले देव ते सगळे परिहार करून तो शकता. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या पदवेचेर अधिकाराचेर पातयेवचें ताका म्हणटात आमचो भावार्थ. हो भावार्थ जाय जाल्यार ध्यान आनी मागण्यान मार्काचो वांजेल 4 वसर 40 वडीर आमी वाचता. जड वारें रावलें आनी सगळें शांत प्रशांत जालें. आनी जेस म्हणालो इतले बिजूड कित्याक तुमी इतले भिवकुरे कित्याक भावार्थ नांगी तुमकां. जेस म्हणटा भावार्थ नांगी भावार्था कापोवणें. आतां 6th पॉयंट 6वो विशय भोव अपुर्बेस. रेवरन्स एंड ऑ मान आनी गौरव. देवा मुखार येताना म्हाका मान आनी गौरव. हांवें पळयलां देविकलो रेती मंदिराक रेतेरी गायिल्ल्या वेळार कोणाच्या जिवितांत वते अजापां विचमितां जातात. म्हाका देवा समोर येताना आलतारी मुखार एक मान तकली भगवानची सक्रामेंता मुखार वचून दिमयार पडचें सर पडचें. म्हाका वेन यू नील बिफोर गॉड यू कॅन स्टँड बिफोर एनी ऑथॉरिटी ऑन अर्थ. तूं देवा मुखार जर तर दिमयार पडताय संवसाराचे खंयच्याय अधिकारा मुखार खंयच्याय पदवे मुखार तूं उबो रावंक शकतलोय. सरपडचें मान करचें पवित्र पुस्तक वाचचें आपलें काळीज आनी मन देवाचें दवरचें. देवाची पदवी आनी ताची सकत वाखणचें. मान आनी गौरव देवा दिवचो. ताणें सर्ग आनी संवसार सगळें रचला. येदो व्हडलो सूर्य ताणें रचला. असंख्यात न केत्रांनी रचलें. येदो व्हडलो दर्यो मोगाच्यान एका चिलांत उदक घाल्ल्या बरी एका बाकेटींत तुवें उदक घाल्ल्या बरी सगळो दर्यो ताणें अपुर्बेन ताणें तो रचला. आनी ताचे भोंवतणी मेरो गेल्यात ताचे भोंवतणी बॉर्डर गेल्यात. मान आनी गौरव देवाक दिवंक आमी शिका जाय. पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेका म्हणाले हो कोण जायत वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जाता. देवाक म्हाका हर एक संगती खाल जाता. हांवें आनी तुवें खाल जायची. आनी 7वो भोव अपुर्बेचो विशय लिसांव सदांच्या जिविताक जायते लिसांव आमकां मेळटा. देर आर मेनी मेसेजीस फॉर अस इन लायफ. हांव तुमकां 5 विशय सांगता. पयलें जावन आसा ह्या तुज्या जिविताच्या कश्टाक आनी ताच्या वेळार देवाचेर पातयेणी दवरू. जर तर तूं सोडटा आसतना ह्या दिसांनी निसारता जाल्यार काल करताय रेलिंग सरताय वय मो त्या जिवितांत चलतना मोगाच्यान केदाळे भावार्थांत देवाक घट्ट धरन तूं चल. दुसरें जावन आसा सीक हिज प्रेझेन्स. देवाचें हाजीरपण सोद. केदाळे देवा म्हज्या सांगाता राव देवा हांव तुज्या हाजीरपणांत आसा देवा देवाचें हाजीरपण भोग. तिसरें जावन आसा बी काम शांत जा. उसांबळ जायनाका बोव मारनाका कालकी नाका गाळी शिराब तरी खंडीत दिनाका वायट तरी कोणाकी मागोवं वचनाका वय. आनी 4थें जावन आसा बी फेथफूल. विस्वासी राव. खातली पळय सगळी विस्वासी राव. खंयचेय पंगडाचे कोणी आयल्यार ते एखाद वेळा तांच्या मागण्या गेल्यार वडणी देव बक्षिता. वचोनू जावं गेल्यारय वडणी वचू खंयच्याय पंगडाच्या. पूण खातली पळय सभेक विस्वासी राव. आयताराचें मीस कळनाका आयताराचें कुमगार कळनाका. तुजे म्हयन्याके फाटीं कुमसार जावचें कळनाका. सदां तुजें आमोरी तेर्स कोणतासो तेर्स कळनाका. बी फेथफूल विस्वासी राव. आनी 5वें तुजे थंय मान आनी गौरव आराधन स्तुती होगळापाची एक व्यक्तित्व हाचें कृशी कर. कल्टिवेट ऑ एंड वर्शीप म्हणचें इंग्लिशान. कल्टिवेट म्हळ्यार ह्या दिसांनी पावस येता आमचे रोयत सागोळेकार कितें करतात बरें बेळें करतात कृशी करतात. आमी मोगाच्यान म्हजें तें तुजें तें एक बेळें करीचें आनी वागय जाय वाडय जाय. देवाक मान आनी गौरव दिवची एक संस्कृती एक संवय. सदांय मागणें करची संवय. रेतेऱ्यो करची संवय. देविकलो रेती मंदिराक केदाळे रेतेरी या मोगाच्यान हर एका शनिवारा एका दिसाची रेतेर सकाळीं 9 वरां 3 वरां पर्यंत येया बरी करून रेतेर करया. आनी ताजे उपरांत पाद्रेपा मेळोवंक थंयसर अवकाश आसा तुमकां. कावन्सिलिंगाक अवकाश आसा. 5 दिसांची रेतेर करूंक जाल्यार 5 दिसांची रेतेर करा. एका हप्त्याची जाल्यार एका हप्त्याची रेतेर करा. बॉम्बेतान एक कुटुंब आयलें 3 हप्ते रावन 3 म्हयने हांगासर रावन रेतेर करून गेले. 3 म्हयने कॅन यू इमॅजीन. चड दीस जाल्यार रावा. देवा थंय मोगाच्यान आमी रावया. सगळें वारें वादळ थोस्स तण करतलो. हर एक पिडा तो कोण करतलो. हर एका तुज्या गरजांनी देव तुका पावतलो. तर दोळे दामपूर मोगाच्यान आमी मागणें करया. बोमागळा सर्गेंचे बापा हांव तुका अर्घ आनी होगळाप दितां. बापा वारें वादळ येता आसतना आमकां भियोंक सोडिनाका बापा. भिजूड जावंक सोडिनाका बापा. निराश जावन देदेस्पर जावंक सोडिनाका बापा. तुजेर पातयेणी आनी विस्वास दवर तुका उलो मारूंक आमकां शिकय बापा. वारें वादळ सयत जेजूक उठोवंक सकोना पूण ताच्या शिसांची बोब आनी मागणें ताका उठोवंक शकलें. बापा आमचें मागणें तुज्या मुखार पावोवन दी बापा. पिडेस्तांची पिडा गुण कर. कश्टांतल्याचे कश्ट खळ कर. कामनांतल्यान काम फाव कर. बिझनसांत वेपार वहिवाटांत बरो लाभ जाय शंकर बापा. कुटुंबा जिवितांत अदोसकाय फाव कर. तुटलेले संबंध सक्कट घडशी बापा. घोवा बायलां मदें भुरगीं आवय बापाय मदें कुटुंबाच्या सर संद्या मदें
सेस्तमारा वाड्यांत फिरगजेंत वय सगळ्या पवी सभेंत सगळ्या मनशागोळांत शांती समाधान रास करी शंकर बापा सगळ्या आमच्या गरजो आनी त्याचा विशेष जावन डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराक येवचे सर त्या तुज्या पांयां तळा समर्पण दिवन भावार्थान आनी विस्वासान तुजे लागीं हांव मागतां बापा तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुजे सरी म्हाका येवंक दी सोम्या तुजे झरींतले पियोंक दी ये सोम्या तुजे झरी जियोंक दी ये सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी. स्पिरितांतय म्हाका येवंक दी सोम्या स्पिरितांतय पियोंक दी ये सोम्या स्पिरितांतय जियोंक दी ये सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी. मोगाच्यानो वत्तो संतोष अभिनंदन पाठयता तुमी ह्या रितीरींत ह्या दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमांत भोव अपुर्बायेन तुमी वांटो घेतला. म्हाकाच्यानो दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाक केदाळे तुमी पळया दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाक तुमी वय सबस्क्रायब करा ती हेरांकी तुमी ताजे हे करा प्रसार करा आनी म्हजे विवर जाय जाल्यार म्हजें नांव हांगासर आसा फोन नंबर आसा आमचे डिवायन कॉल सेंटरचे वेबसायटीक तुमी विजीट करियेत dccmulki.in. जर तर तेंचे वस्तू स्टॉलांत ते तुमकां कोंतां पळयत पुस्तक आनी कंतराचे बूक भारी अपुर्बायेचे मागणी आसलो कंतराचो बूक कन्नडांत आसा कोंकणींत आसा आनी इंग्लिशांत आसा. तुमकां जायचे जाल्यार आमच्या स्टोराक भेट दिया dccstore.in DCC म्हळ्यार डिवायन कॉल सेंटर स्टोर STORE.in. थंयसर सकड वस्तू ऑर्डर करूं जाता तुमच्या घराच हे वस्तू येतात. तुमकां समेजता देव बरें करूं.